भुरग्यांनो, आयज आमी एका लाकूड तोड्याची काणी आयकुया। एका गांवांत शामू नांवाचो एक लाकूड तोडो रावतालो। तो खूब गरीब आशिल्लो। तो रानांत वचून सुकिल्लीं लांकडां कापून ती लागींच्याच गांवांत विकून मेळटा त्या पयशांतल्यान आपले आनी आपल्या बायल भुरग्यांचें पोट भरतालो। तो खूब कश्टाळू आशिल्लो। एक दीस तो न्हंयचे देगेर लाकूड फोडटालो। लाकूड फोडटा फोडटा ताची कुराड हातांतल्यान सुटून न्हंयच्या उदकांत पडली। शामू बेगी बेगीन न्हंयेंत देंवलो आनी आपली कुराड सोदपाक लागलो। ताणें आपली कुराड सोदपाचो खूब यत्न केलो, पूण ताका ताची कुराड कशीच मेळूंक ना। तो दुख्खी जावन न्हंयचे देगेर येवन बसलो आनी येवजूंक लागलो, हें एकूच म्हजें पोट भरपाचें साधन आसलें आनी तेंवूय आतां ना जालें। आतां आपूण कितें करतलो? आपले आनी आपले बायल भुरग्यांचें पोट कशें भरतलो? अशें म्हूण ताणें देवाक उलो मारलो। इतल्यान न्हंयच्या उदकांतल्यान एक देवी प्रकट जाली। शामूचें दुख्ख तिका कळ्ळें आनी ती न्हंयच्या उदकांत गेली आनी एक भांगराची कुराड काडून तिणी शामूक विचारलें, शामू, ही तुजी कुराड? शामून म्हणलें, ना, ही म्हजी कुराड न्ही। हें आयकून देवी परत उदकांत गेली आनी तिणें एक चांदीची कुराड काडून शामूक विचारलें, शामू, ही तुजी कुराड? शामून म्हणलें, ना, ही म्हजी कुराड न्ही। हें आयकून देवी परत उदकांत गेली। आतां कितलोसोच वेळ जाल्लो। शामू देवीची वाट पळयतालो। इतल्यान देवी परत प्रकट जाली। देवीच्या हातांत एक लोखणाची कुराड आशिल्ली। देवीन शामूक विचारलें, शामू, ही तुजी कुराड? कुराड पळोवन शामू खूब खोशी जालो। ताणें देवीक म्हणलें, हय, हीच म्हजी कुराड। देवी शामूची प्रामाणीकपणां पळोवन ताचेर खूब प्रसन्न जाली आनी तिणें बक्षीस म्हूण शामूक भांगराची आनी चांदीची कुराड दिली। तर भुरग्यांनो, आमी सदांच प्रामाणीकपणान वागपाक जाय।